कोनाडकर याचेर एक त्याच्या घरा कुशीकूच साधारण एक 50 मिटरा अंतराचेर एक 4-5 जाण असे तोंडाक बुरका घालून येयल्यात. एक एर्टिगा कार खंय कितें तरी व्हायट कलरची फूल टिंटेड आणि नंबर प्लेट बीन खंयच्या भलतेच लायल्यात आणि येवन तेका जो स्कूटर घेवन तो वयतालो घरा कडेन तेन्ना तेका स्टॉप करून तेका इमिजिएटली सकयल देंवलो आनी तेका घट धरून तुका मायकल जाय म्हणून तेजेर रॉड मारले, फाटीर मारले, तकलेर मारले आणि गाळयो बिळयो सोंपपाक लागले. तुका दाखयता आनी समजा तेका मारून तेका थंयसर जमनीर उडयलो. सो इमिजिएटली जेन्ना आमकां ही खबर कळटा तेन्ना इमिजिएटली आमी तेका तुवें हॉस्पिटल थंयसर व्हेलो. जाल्यार तेका फूल तेका सपोज हात बीन पाड बीन सगळी फोडून अक्षरशः रितीन तेका सामको एक अटेम्प्ट टू मर्डर म्हणजे एक मर्डर करपाचो तेंचो प्लान आसलो. सो हे एक कारण. हेच्या पयलीं सुद्दां एक इन्सिडंट असो जाल्लो जेन्ना अशेंच एका पंचायत फोर्टनायट मिटिंगेसून जेन्ना तो भायर सरलेलो तर तेन्ना तेका एक मॅसेज दिल्ली म्हणटा तो हांवें तें नांव अजून तेणें डिस्क्लोज करूंक ना की तेका एक धमकी दिल्ली की तुका जर खूब चड जर करशीत जाल्यार तुका हॉकी स्टीक काडून दवरल्यात, रॉड काडून दवरल्यात. म्हणजे तेका एक पयलीं हेच्या पयलीं धमकी येयल्ले. तेच्या एक हालीं एक इन्सिडंट जावच्या पयलीं मांद्रे सप्तकाक जेन्ना आमचे मायकल बाब येयल्ले तेन्ना देवीचें आमचें दर्शन घेवपाक. कारण जायते तेचे हांगासर एक बरे आमचे मांद्रे मतदारसंघातले जे आमचे युवा कारण तेंच्या हॉटेलांत बी अशे कामाक आसतात आनी इनवायट केले त्यानुसार ते पावले हांगासर. तेन्ना अशेंच परतून तेका एकदां आडयल्लो आनी नांव अजून तेणें डिस्क्लोज करूंक ना की आमचे तुका मायकल जाय तुका दाखयता कितें तें तुका तुजी एक म्हयन्याभरा भितर दाखयता अशें एक इन्सिडंट हो तेका एक उलयल्लो तेच्या कडेन. पण तो भियोन तेणें सांगूंक ना. पण आयज ज्या पद्दतीन मांद्रे विलेजीन मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी सबंद पेडणे तालुकान हो पयलो इन्सिडंट अशे गुंडा घेवन येवप, मास्क घालप म्हणजे एक अशी वृत्ती जशी UP बिहाराक जाता त्या पद्दतीने आयज हे मांद्रे विलेजीन अशें घडपाक लागले. आनी एक पंच एक रेप्युटेड म्हाका दिसता जवळ 15-20 वर्सां राजकारणान त्यांनी एक बरे लोकांची एक सेवा केल्या. खंयच कोणाच्या भानगडीन ना, लफड्यांनी ना. त्या पद्दतीन आयज तेका तो आडोवन तेका असो तेच्या घरा शेजारी मास्क घालून मारप हे एक्चुअली आमी एक निशेध करता ह्या गोश्टीचो. आनी आयज आमी आमचे खरें धन्यवाद म्हणटा आमचे मायकल बाब जे आमचे शेजारी कॉन्स्टिट्युएन्सीन कलंगूटचे MLA आनी आमचे एक्स MLA दयानंद भाई सोपटे हे आमी जेन्ना तेका एक विचारपूस करपाक तुवें हॉस्पिटलांत गेले तशेंच आमी मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळ्यात. फुडलें कितें आहा तें आमचे मायकल बाब आनी सोपटे सर सांगतले. खरें म्हणजे आमी कितलीं वर्सां गोंयांत रावता. प्रामुख्यान मांद्रेन जर आमी पळयलें जाल्यार मांद्रेन खुबशे आमदार, मंत्री, इवन मुख्यमंत्री जाले. भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून सुरवात, मागीर आमचो रमाकांत भाई खलो आयलो, संगीता काकी, लक्ष्मण पार्सेकर सर, हांव 2 फावटी जालो. पण कोणच सांगचो ना मांद्रेन बाबा खंय तरी कोणाची दादागिरी केली. खंयच्याच रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणजे आमदार जातकच कोणाच्या कानपाड्यान मारले ओ खंय तरी कोणाक म्हणटा तशें गुंड म्हणिना कारण गुंड लास्ट आमच्या सारके भाव असतात ते खंय पयशे दिवन हाडले आनी मारपाक लायले केन्नाच घडूना. आमी फाटलीं 2 वर्सां पळयता ह्या मांद्रेन की ओपनली दादागिरी चल्ल्या. ओपनली जो माणूस 4 टर्म पंच म्हणून इलेक्ट जाता, 2 टर्म सरपंच गांवचो जाता, 1 टर्म ताची मिसेस जाता आणि अशा मनशाक दिसाचे रातचे न्हय दिसाचे अटॅक जाता. आणि मारतना कशें मारप म्हणजे अटेम्प्ट टू मर्डर. तकलेर सुद्दां तेजेर कितें म्हणटा तो रॉड मारलो, पाट फोडल्या सगळे. हे कितें जालां तेच कळना. आनी कित्या खातीर हे? अरे सरकार ठीक आहा, तूं सरकाराचो एक भाग आसा, सपोर्ट करता. हेचो अर्थ असो न्हय की तूं सगळे मांद्रेच विकत घेतले. तुका जाय ते तूं करता. 2 दिसां पयलीं असोच एक इन्सिडंट मोर्जे जालो. चॉपरान अक्षरशः मारलो. फोटो आहा म्हाजेशी. आमदार डावट खाता न्हय आमदार म्हणून तुका सांगलें न्हय हाच्या पयलीं खूब आमदार जाले म्हणून तरी तूं विचारता कोणाचेर डावट खाता. नांवां सांगली भाऊसाहेब बांदोडकरा पासून ती सगळी हे सादे पंच बी करूं शकनात. आनी एक जेन्ना आयज तेणी म्हटलें पळय सुरवात केन्ना केली. सर सर आमकां फडणवीसाचे
ओके हांव कितें म्हणटालो तूं म्हाका जाणा तुजी आपल्या कितें एक स्टायल आसता पण एक जेन्ना माणूस तुका मायकल मांद्रेन जाय अशें ते मारपाक येता ते विचारतात कोण विचारूं शकता तो कोणाचें मनीस सोपटेचें पार्सेकराचे क्लबाचे कोणाचे आनी हे जेन्ना विचारता तेन्ना तुका कळपाक जाय आनी हे एकच इन्सिडंट न्हय आमी पळयत आसा आमी फक्त वेट एंड वॉच म्हणटा तशें पळयता पण आमी पेडणेकार शेवटी कळ्ळें भायले आनी कोण अशें न्हय प्रत्येकाक रायट आहा इलेक्शन लडचे जिखचे सगळे करचे कोण आडोवंक शकना पण दादागिरी चलची ना दादागिरी कोणाचीच चलची ना म्हणून आज ताबडतोब सीएमा कडेन येवचें पडलें आनी गव्हर्मेंट सर्वंट गव्हर्मेंट सर्वंट PI ओपनली सपोर्ट करप आतां एक बरें केलें म्हाका एक म्हयन्या पयलीं अश्योरन्स दिलें ऑनरेबल सीएमान की ताका काडटा नो डावट कोइन्सिडंटली एक 8-10 दीस जाल्ले आतां तो इन्सिडंट इमिजिएटली काडलो आमी धन्यवाद म्हणटा आमचे आदरणीय मुख्यमंत्र्याचे हे डिसिजन जावपाक जाय ते इमिजिएटली जाता ह्यो गोश्टी घडटल्यो आनी आमी घडोवन हाडटले आमी आमच्या लोकांक कशी सेफ करतले पळय ही आमची जबाबदारी आज नसो आमदार जरी ना तरी त्या मांद्रेच्या लोकांनी 2 फावटी म्हाका आमदार केला पेडण्यान 1 फावटी म्हणजे तालुक्यांसून 3 फावटी आमदार जालो माने असल्यो गोश्टी खपोवन घेवचो ना कारण आमी केन्ना करूंक ना आमकां अशे मनीस नाका आनी म्हाकाच न्हय कोणाकच नाका ही दादागिरी बी ती ताणें नांव घेतलें हांव नांव घेवंक शकना पण थंय कमी जाल्यात पूण हांगा सुरू जाल्यात ही ताबडतोब बंद करपाक जाय तो केव्हा आमदार म्हणतात तो आपलोच मनीस आपण ते वांगडा रावन पंचायतीचें काम केलां आनी कितें म्हणून आयज व्हिडिओ तेंच्यांनी केला केन्ना नासतलो हांव आसलो फुड्यान केन्ना नासतलो कारण तेणी इनडायरेक्टली सांगला कोणी मारला तो जेन्ना मायकलाचें नांव ऑनरेबल आमचो MLA कलंगूटचो जेन्ना तेचें नांव घेवन विचारतात आनी बडयतात तेन्ना तो भिवपाक गरजच ना न्ही कारण 20 वर्सां तो सरपंच म्हणून पंच म्हणून काम करता 10 वर्सां सरपंच काम करता कोणाक भितलो तो पण आता इतली मायकलाची भिरांत मांद्रे येत म्हणून अरे एक सांग म्हाका कित्याक भिवपा जाय काय तुजें आतां पळय हांव 2 फावटी थंय जाला न्हय तो बाबा मायकल बाब येयलो यस येवपाक जाय न्हय ताचे बरें म्हाका ते आहात न्हय थंय आनी हांवें इतलो फ्रस्ट्रेशन कितें जावप तूं एकटोच आसा पार्सेकर फ्रस्ट्रेशन येयला म्हाका फ्रस्ट्रेशन येयला कलोब बाबा गेला तुमच्या सरकारान आसात अरे म्हणून वगीर रावचें पडटा पूण आतां ना म्हणून हांवें सीएमाक सरळ सांगला हे ट्रान्सफर करून आमी सॅटिस्फाय ना ह्यो दादागिरी बंद जावपाक जाय हे चलचें न्हू नाल्यार आमकां मागीर तें बंद करचें पडटलें ती कापासत आमच्यान आसा मायकल बाब तुम्ही सांगा मायकल जाय कितें स्वाभिमानी सगळे मांद्रेकार आणि पेडणे तालुक्याचे लोक तांकां आयज बसून ते कोणाकूच भिवंक ना आनी भिवपाची गरज ना म्हणून सीएमानूय सांगला पण थिंगा येवन जो तर हल्ला करता तेंचेर डायरेक्ट अटॅक करता पंचायत मेंबराचेर इज लायक अटॅकिंग अ सरपंच पंचायत मेंबर ऑल ओवर गोवा पंचायत मेंबर आर सरपंच दे आर फ्री टू डू देयर वर्क हाऊ दे वॉन्ट टू डू देयर वर्क इन द पंचायत फ्री टू सपोर्ट एनीबडी आमी खंयसरूच प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक ना आमी मांद्रे बसता आमी इच्छा दाखयल्या की आमी लोकांक सपोर्ट करपाक रेडी आहा म्हणून थिंगासरल्या लोकांक स्थानीक लोकांक त्या पंचायतीक तेंची कितें काम आहा जाल्यार तुवें आडवल्या फायल कितें जाल्यार आमी करपाक रेडी आहा हेल्प करपाक रेडी आहा थिंगासरले लोक आमच्या ऑफिसान येता आमच्या घरा लागीं येता की आमकां हेल्प कर म्हणून आमची ही कामां आसा म्हणून ते खातीर आमी आमदाराक जागोयल्लो थिंगा आनी कांय ना तेजे वयर करूंक ना पूण तितून म्हाज्या नांवान जो तर पंचायतीचो एक सरपंचाक मारता हे कसली गजाली वॉट इज हॅपनिंग दीस इज हे असले गोंयान केन्ना जावंकूच ना आनी आतां सीएमाक सांगला की पीपल आर लुकींग एट अस आमी इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटिव्स इन अ डेमोक्रेसी दीस थिंग कॅनॉट हॅपन एनीबडी कॅन कॉन्टेस्ट एनीवेर गोंयकार जो तर तुज्या कार्ड आहा इलेक्शन कार्ड आहा यू कॅन कॉन्टेस्ट एनीवेर हुएवर इट इज दादागिरी दाखोवन म्हणजे तो आतां कोणाक भंय घालूंक सोदता जो तर कोण मनीस आहा तो कोणाक भंय घालूंक सोदता इज सेंडिंग अ मेसेज की तुमी जो तर अशें करशात तुमी पार्सेकराक सपोर्ट करशात सोपटेक सपोर्ट करशात मायकलाक सपोर्ट करशात तुमकां असो मार पडटलो ही मेसेज न्हू आतां कोणूय आसो तो कुणी मारला पळय तो इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस करता आतां पण म्हाजें नांव घेतलें तेंच्यांनी मारतना
तितून कळता की somebody has sent them with a सुपारी म्हणजे पयशे दिवन धाडला ही दादागिरी जाल्ली आहा त्या खातीर आमी हिंगा महालक्ष्मीन येयल्या हितून येयल्या सेक्रेटरिएटान येयल्या आयज सीएमाक मेळोंक येयल्या सीएमान कितें सीएमान एक एश्युरन्स दिले की आपण पीआयची बदली करता तितून जायना सोपना तो विषय काबार जायना पीआयची बदली करून विषय सोपना विषय हा वेगळो इन्व्हेस्टिगेशन तुम्ही मागल्यात आमी सांगला क्रायम ब्रांच इन्व्हेस्टिगेशन जावचें पूण एसपी नॉर्थान म्हाका फोनार सांगला की आय एम कंडक्टिंग पर्सनल इन्व्हेस्टिगेशन एट माय लेवल नॉट एट एनी ऑफिसर लेवल आय हॅव फॉर्म्ड अ टीम इन माय ऑफिस एंड आय एम डुईंग द इन्व्हेस्टिगेशन आमकां कितें जाय की महेशाक कोणी मारलो आनी कित्याक मारलो रिजन कितें म्हाजें नांव तिका कित्याक घेवप मारतना तेका म्हाजें नांव कित्याक घेवप म्हाजें लिंक कितें आहा म्हाजें नांव घेतलें तेंच्यांनी मारतना मारपी लोकांनी म्हाजें नांव घेतलें इट्स एन अटेम्प्ट टू मर्डर सेकंडली जे भाशेन तेका एसॉल्ट जाला तेका आयज सांजे पासून ते हें जातलें सगळें तकलेर बीन मारला तेजें स्कॅनिंग बीन करपाची गरज आहा सो इट इज नॉट डन that somebody, a bunch member gets hit. What about an ordinary citizen? And police have to take action. Police have to show seriousness. Police have to show that they are in control, they are in command. Law, हे जे गुंडा जे आहा बारीकशे कोण दादागिरी दाखयता पळय ते तेंचो कोण तो बॉस आहा तांकां कळपाक जाय की पुलीस ऑथॉरिटी आहा म्हणून अशें न्हू की कोणायकूय येवन मारलो उडयलो आयज तो सरपंच तो बाबडो पयलींच भियाल्लो की हे कितें काय म्हणून आतांच सरपंच जालो ह्या दिसांनी न्हू आपले पंच मेंबराक मारता म्हणजे तोय भियेतलो न्हू कोणाक भिरान ना आपल्या जिवाची सगळ्यांक आसता भिरान पण पंचायतीचे मेंबरांक जर तर मारता येवन 5 जाण मास्क घालून इट इज समथींग विच इज वी ऑल हॅव टू बी टुगेदर फॉर दीस म्हणजे पुलिसांनी जर तर एक्शन घेयना जाल्यार हेचेर आमकां ताबडतोब एक्शन घेवची पडटली आमकां येवन हिंगा बसचें पडटलें जर एक्शन जायना जाल्यार एक्शन म्हणजे कितें तांकां अरेस्ट करून टू इन्व्हेस्टिगेट हू इज बिहायंड दीस कोणी मारूंक लायलो Do you feel the MLA is involved? Mandre MLA? This only will come to know when they are arrested and when they reveal की कोणी मारूंक लायलो सर पण आनी आयज कित्याक मारूंक लायलो सर पण आयज एक चर्चा हिंगा आतां इलेक्शन 2 वर्सां फुडें आहा इलेक्शनाचो हिंगासर कांय संबंदूच ना आतां कोणें येवन तयारी करप आतां फाल्यां आमचो सोप्टे बाब तयारी करतलो पार्शेकर सर तयारी करतलो आनी कोण तयारी करता नये मनीस तयारी म्हणजे तेणी करप ना म्हणजे डेमोक्रेसी ना म्हणजे कोण काय एकल्यानूच बसप आन उपज येवप अशें कितें आहा मतलब तुम्ही एक म्हणले की तांकां सगळ्यांक भंय घालप सगळे पंचायत मेंबर हे जाले आरांबोलचे जाले मागीर मोरजेचे जाले हिंका सगळ्यांक भिरांत घालप पूण कोणाचे पुस्तारी? ही कोण तरी मेसेज धाडूंक सोदता कोणाचे पुस्तार घालता ना ही मेसेज कोण धाडूंक सोदता की तुमी जो तर आनी कोणाक सपोर्ट करशात जाल्यार ही तुमची हे जातले म्हणून दीस वील बी युअर स्टेट यू वील रीच इन द हॉस्पिटल अनेक विषय म्हणटा पळय तो आयज तुमकांय मेसेज येयली शी जाली ना की तुम्ही अरे मारले बाबा आमी कोणाक सपोर्ट आमी तशें केन्नाच भियेना रे म्हाजे बरें आहा रे पूण तुमकां एक मेसेज ते येयली शी जाली. पंचायत मेंबर जे आहा हिंगासर ते बाबडे केन्ना वसले तेणी पळोवंकूच ना लायफान की कोण तरी येवन 5 जाण मारता म्हणून ते बीन जाल्यार मास्क घालून हे तेणी पयल्या फाटीक पयला बाबा, आमच्या मदीं- हे पूण हांवें तुमकां सांगला की ते लोक भिवपी न्हू अशे लोक मांद्रेचे भिवपी न्हू अशें कोणें जर तर प्लॅन केला की आमी मांद्रेच्या लोकांक भेकडायतले आमी पंचायत सरपंचाक भेकडायतले कोण वॉर्ड मेंबरांक भेकडायतले जाल्यार म्हाका दिसता हे लोक मान्य करचो ना ते थिंगासुरले लोक अशे आहा की तुका जर तर वयर काडपाक जाय तुका 10,000 मतांनी जिखून हाडटा आनी तुका जर तर उडोवपाक जाय जाल्यार तुज्या वांगडा भोंवन सगळे जाण तुज्या वांगडा भोंवतले 10,000 लोक भोंवतले आनी तुका 10,000 वोटांनी उडयतले अशें दाखयल्लें आहा लोकांनी हांव कांयच उलयना ना तू मेसेज धाडटा पत्ते ही ना हांवें सांगलां मरे तुका आतां तू काय उलयना पण ते तू उलयना. लोक अशे आहा की ते 10,000 वोटांनी जिखोवूय शकता कोणाक 10,000 वोटांनी उडोवूय शकता तुजो डिपॉझिट जप्त करूंक शकता हे असले स्वाभिमानी मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक मायकलान मांद्रेचे कॅल्क्युलेशन सगळे पेडणेकार ते सगळे पेडणे तालुका म्हणटा पळय तो तसो आहा ते तशे एक वाटेनूच रावन निवडून हाडटा एक वाटेनूच रावन तो आपली ताकद दाखयता आनी असले जे इन्सिडंट आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट मांद्रे
anywhere in the state of Goa should not happen. Goa is a peaceful state. Goa is a state where law and order is very strict. Police takes action. I want to see now within 24 hours whether they are going to arrest the 5 culprits and attach all those iron rods and the sticks and reveal who is the person behind this attack. But if not, then व्हायला आला. अबे सगळे आम्ही त्यांच्या वांगडा आम्ही पेडणेकारा वांगडा आहा. I will stand by them from morning. I am with them for this. So we wanted action. That is why we are come over here. PI काढून हे सोपना. PI चो इथून खंयसरूच येना. PI चो रोल इथून कांयच ना. Let us be very frank. सर एक सिंपल क्वेश्चन आयज फॉर्मर एमएलए आसा तूं एमएलए आसा तो सरपंच आसा आयज जेन्ना तुमकां हें जाता कॉमन मॅनान कितें चिंतप आनी तुमी त्या खातीर आमी सगळ्यान हायस्ट ऑथॉरिटी गोवन चीफ मिनिस्टराचीच भेट घेतली न्हू आमी मुख्यमंत्र्याकूच मेळोंक येयले आमी कोणाक आनी कोणाक मेळोंक येवंक ना मुख्यमंत्री इज द होम मिनिस्टर सो वी आर कम टू मीट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वी हॅव स्पोकन टू हिम they have spoken to him the sarpanch the ward members the deputy sarpanch everybody has spoken the ex MLA and the leader of BJP Dayanand Bab Sopte has spoken to him so म्हाका दिसता हेचेर कितें आहा पळय ते less than 24 hours हेचेर आमकां न्याय जो आहा तो पेडणेकारांक मेवतलो एकूच मिनिट एक सांगता आमी आयज जो इन्सिडंट जो कथीत करपाक आयिल्ले मुख्यमंत्र्याक आमचे लिडर हांगासर आसलेले भाई सोपटे आसलेले सिओलचे MLA कलंगूट MLA आसलेले आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक मांद्रे मतदारसंघात स्पेशली ज्या प्रकारची दादागिरी चालू आसा ती दादागिरी आमी विथ वायड एलॉबरेशन आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगलेले आसा आनी जे जे कितें कारनामे आमच्या मतदारसंघात स्पेशली घडटा कोणाच्या आशिर्वादान घडटा आमकां तेची नांव घेवन ताका हांगा इम्पॉर्टन्स दिवपाचें ना तो कोण मनीस पळय तो मुख्यमंत्र्याकय खबर आसा तेची एक केस अशी आसा एका मनशाची जी आतां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान गेली 8 म्हयने जाले जजमेंट येट टू प्रोनावन्स जजमेंट रिजर्व दवरलेले आसा ते जजमेंट हे तुका कळटले कितें ते लोकांक आमकां कोणाची हांगा नांवां घेवन ताका व्हडलो तेजो टेम्पो वाडोवपाचो ना पण ज्या प्रकारची दादागिरी जी चालू आसा पळय इट इज अ फुलीश दादागिरी फेकटपणाची दादागिरी कोणाक जर कापासतात आसा हांव एक मांद्रे मतदारसंघाचो सिटीजन म्हणून सांगता आमी जायते लिडर पळयले कोणाक ही अशा प्रकारची दादागिरी हे असले कोणाका धाडून जर कोणाक जर करपाची आसा आनी ताका जर स्वताक जर कापासताचो जर मनीस म्हणटा न्हू तेणी ओपन येवपाचे आमी सगळे आमी लोक ग्रामस्थ नाका आमी पंचायतीचे 11 इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी पंचायतीच्या मुखार रावता ती भेकटपणाची दादागिरी करून असले मेसेजी दिवपाची गरज ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन आमी रियल स्टोरी कथीत केल्लेली आसा तेंच्यांनी सांगला की तुमकां मांद्रेवासियांक आपण न्याय दिता इमिजिएटली जी हलगर्जीपणां गेले कितलेशेच दीस PI मांद्रे पोलीस स्टेशन जेणी जी दाखयल्ली आसा वेरियस इन्सिडंटाच्या बाबतींत तेका लागून तेची आतां तातडीन बदली पयलो प्रकार त्याच्या नंतर ही मॅटर SP नॉर्थाक दिवन आमकां इमिजिएट न्याय दिता म्हटल्यार आमी 24 hours अल्टिमेटम दिल्लो आसा 24 hours भितर ते 5 मनीस बिहायंड द बार्स आनी ती कार जी यूज केला वेपन जे यूज केला ते जर सीज करूंक ना जाल्यार फुडली जी कितें आमचे जी कितें स्टेप आसा पळय ती आमी मांद्रे गांवचे लोक फाल्यां 24 वरां उपरांतच्यान आमी प्रसार माध्यमांतल्यान आमी कळयतले आनी कोणा फुड्यान वचपाक जाय कोणा फुड्यान बसपाक जाय ते सांगतले पण आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे अश्युरन्स दिला आमकां पूर्णपणे विश्वास आसा की आमकां ह्या बाबतींत न्याय मेळटलो ओके तुमचो आमदार आसा तेणी प्रेस कॉन्फरन्सान सांगला की तो सुद्दां कंडेम करता आनी इन्व्हेस्टिगेशन तो कलर बदलपी आमदार हा कळ्ळें लास्ट इयर तो सांगतालो ते सनबर्न आपणाक नाका पेडण्यान म्हणून आनी आयज तो स्टेटमेंट काडटा सनबर्न ते जायत म्हणटा हे तेचे स्टेटमेंट आमकां नाका ते नाका जाल्ल्या मनशाचेर उलोव नाका आय एम नॉट लिस्ट बॉदर्ड टू टॉक इन त्या मनशाच्या बाबतींत कळ्ळें आनी तो कलर जो सड्डो कलर बदलता पळय तेच्या पेक्षा हो फास्ट कलर बदलता सो तेचे स्टेटमेंट इम्पॉर्टंट व्हॅल्यू दिवपाची कांय गरज ना तेचे कितें आसा पळय तेचो समाचार आमी 27 घेता त्या मनशाचें जेचें नांव घेतलेलें सो रातच्या उलट्या बोंबा म्हणून मराठीन एक शब्द आसा जोपसरप आनी फाटल्यान दुसरें दाखोवप आता 2 वर्ष झाले आमदार निवडून आयिल्ले जी दारोडकर निवडून आयिल्ले मांद्रे मतदारसंघात हे लॉ अँड ऑर्डरची सिच्युएशन वाढत आसा डे बाय डे अशे केसीस जायत आसात
गेल्या 7 इन्सिडंट जाले अशे तातूंतले 5-6 जाणां भितर बसय कितें तरी रील काडली व्हिडिओ काडल्यो आपल्या गांवाचे सांबाळपा खातीर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आसात तांच्यानी व्हिडिओ काडलो किंवा टॅक्सीवालो कोण तरी कितें कमेंट करता तांकां व्हरून बसप आतां 2 इन्सिडंट हालींच्या हालीं जाले एक बारवाल्याक मारला स्टॅबिंग बेबिंग केस हांगा फोटो आसा आमचे बरोबर दुसरो 5-6 म्हयन्या फाटीं एक बार्बर तो कितें तरी उलयला म्हणून बार्बराक मरसर मारला ही फ्रॉम कोल्हापूर तो हांगा काम करतालो पोट भरतालो ताका मारलो आतां इमिजिएटली 3री इन्सिडंट जाले की ऑलमोस्ट मर्डर टायपची इन्सिडंट आणि हाका पूर्णतः आमचो आमदार जबाबदार आसा आज हांव सरळ नांव घेवन सांगता आमदार जबाबदार आसा कारण ह्या आमदारान अजून पर्यंत कसलीच इन्व्हेस्टिगेशन करपाक दिवंक ना केसीस आर नॉट रजिस्टर्ड एक टॅक्सीवालो बाबडो संजय कोले म्हणून ताचेर आपले कार्यकर्ते घालून ताचेर अटॅक केलेलो आसा कितले अटॅक केलेले आसा आज तेका म्हणली आसा कोंकणीन अशी आज तेका फाल्यां म्हाका आमकांय जावं शकता हे प्रत्येक आणि वी आर कल्चर्ड पीपल फ्रॉम मांद्रे वी आर कल्चर्ड पीपल लायक एनी अदर गोवन्स अँड वी डोंट टॉलरेट इन नॉनसेन्स हियर पॉलिटिक्सान अँड डेमोक्रेसी भितर असले टायपचे जावप न्ही दिस इज रॉंग ट्रेंड ही सेटिंग अप इन मांद्रे हाचे पयलीं ताका जर मांद्रेन मायकल आयलो नाका मायकल बाब जर आयलो नाका मांद्रेची आनी पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सीची इतिहास आसा आमच्या मतदारसंघात खूब जाण भायले येवन गेले भाऊसाहेब बांदोडकर पयलीं मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन लढला खलप म्हापशेसून येवन मांद्रे जिखिल्लो आसा पेडण्या भितर बाबू आजगांवकर जिखिल्लो आसा भायलो येवन शंभू भाऊ बांदेकर जिखिल्लो आसा आतांचो आमदार प्रवीण आर्लेकर पेडण्या भायलो आणि स्वतः जी तारोलकर मांद्रे मतदारसंघातलो न्हय तो धारगळचो येवन मांद्रे जिखिल्लो आसा सो भायलो जर कोण येता म्हणशीत जर आमी हे टॉलरेट करना जो बरी सर्वीस करतलो जो बरो लोकांची डेव्हलपमेंट करतलो ताचे फाटल्यान लोक रावता हो इतिहास आसा आणि जर कोण भायलो येता म्हणजे थ्रेट दीस वी विल नॉट टॉलरेट दीस आणि मांद्रे हाचे पयलीं अशें जावंक ना आनी असले जालें आनी असंतोष जावन आमी सगळे मांद्रेचे मतदार आनी लोक सर्वसामान्य जनता ही उठाव करतली आज सांजचे 5 पुलीस स्टेशनाचेर एक मोर्चा व्हरपाचें एक आव्हान केल्लेलें आसा आमच्या काही सिटीजनांनी आमी थंय जमतले पिसफूल कांयच व्हायलन्स जावचो ना थंय पिसफूल बट वी वॉन्ट टू सी वॉट एक्शन इज टेकन बाय द पुलीस बिकॉज दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर नॉट शुड नॉट बी रिपीटेड इन फ्युचर. We don't want such things. In democracy, this should be strongly condemned. And we all are together of different parties, different political affiliated people are together. We don't want such things to happen in future. We strongly condemn this incident. आमकां स्ट्रॉंगली दिसता आनी लोकूय उलयता सगळे लोक उलयता मांद्रे मतदारसंघांतले हे सगळे इन्सिडंट आसा तातूंत आमदाराचो हात अशे सगळे लोक उलयता. तुमचे रिलेशन काय आमदाराकडे कोण आमदार बांदेचा सी हिंगा ती पॉलिटिक्स उलोवया नाका हिंगा कितें आहा इन्सिडेंट इज टोटली डिफरंट इट इज अबाउट एन एसॉल्ट एट द टायम ऑफ एसॉल्ट पीपल हू वर हिटिंग हिम म्हाजें नांव घेतलेलें डायरेक्ट म्हाजें नांव We घेतलें are from all different parties. It's not particular party or against any other party. The term is wrong. तो आमचो फ्रेंड आमचो महेश म्हणटा तो आमचो फ्रेंड एक सरपंच तो हांव ताका खूब वर्सां जाले वखद आमदार जावचे पयलींचो नांव वखदतालो आमी केन्नाय मोरजे मांद्रे वचत जाल्यार ताका तो आमकां मेळोंक येतालो ताका असो एसॉल्ट करप हें सारकें न्हू आनी तितून ते मारतना ताका डायरेक्ट विचारता मायकल लोबो तूं मांद्रे हाडटा काय हाडटलो काय म्हणटा हें सारकें न्हू दीस कॅनॉट हॅपन फाल्यां सावथाचे लोक नॉर्थाक येतले इलेक्शनाचे तयारी करपाक म्हणजे आमी तांकां मारपाचें कितें देर इज नॉट एनी मिनींग ते खातीर डीजीक पासून सांगला है एक्शन लेना है और ये एक्शन ऐसा ही छोटा सा एक्शन लेके नहीं छोड़ना है तो सही एक्शन लेना है. आम्ही कोणाचे Michael will continue in Mandre. That is job of the police to tell us who has done this and the people of पेडणे तालुका wants to know कित्याक पेडणे तालुकाचे लोक जे आहा व्हेरी सेन्सिटीव लोक आनी ते जेन्ना असले गजाली जेन्ना जाता तांकां खऱ्यांनीच राग येता विच दे डोंट शो ओपनली. हय हय डीजी कंटिन्यू इन Mandre now. मांद्रे तुका सांगला आदीसून मांद्रे आमी खूब फाटी पयलीं जेन्ना सोपटे जिखलेलो तेन्ना आमी ताका सपोर्ट केला आमी थिंगासर
कितलेच फावटी आमी गेल्या थिंगा फॉर कॅम्पेनींग आमी 14 मिटिंगी वचून लायले लोक म्हाका लागसून वखता थिंगा सो इलेक्शन लागीं येता येता तुमकांय कळटलें आमी आतां कित्याक सांगूंक जाय तुका की आमचो पण आता हो तू- पळय. इंट्रस्ट 100% आसा पण मायकल बाबा मांद्रेनूच न्हू गोंयाचेर म्हाजो इंट्रस्ट आसा आख्खे गोंयान इंट्रस्ट आसा म्हाजो कित्याक आय एम फ्रॉम हियर आय वॉन्ट टू सी एवरीथींग हॅपनींग व्हेरी गुड असले हांकां टॉलरेट करूंक जायना असले जे कोण पावरान रावंक सोदता कोण दादागिरी दाखोवन आनी कोणाक मारून फोर्सफुली तांकां प्लेस ना वेर कमिंग इलेक्शन वील प्रूव यू वील शो यू वील टेल यू म्हणजे इलेक्शन जितले लागीं येतले तेन्ना लोक डिसायड करतलो की असले लोक जाय आमकां काय ना पळय ना पण आता 2 मिनटां पयलीं ते म्हणल्यार डेपॉझिट देखून जप्त करूंक शकता म्हणून अरे 100% जे कोण असलो वायलन्स करता तेंचो डिपॉझिट जप्त हा करतलो सर तुमच्यान सांगना रिलेशन 100% जातलें न्हू सर तुमच्यान सांगना रिलेशन तुमचें कशें आहा पळय ते रिलेशन म्हणजे कितें रिलेशन म्हणजे तुका तुमचें आपलो सोयरो फ्रेंड फ्रेंड न्हू तो फ्रेंड म्हणून it is what finally end of the day we are here to condemn the attack whoever has attacked my friend and whether he was even not my friend as a panchayat member elected representative जेन्ना मारला त्या खातीर हांव थिंगा गेला हांव ताका आदीसून वखता ती दुसरी गजाल पूण हांव गेला थिंगा म्हाजें नांवूय घेतला मारतना हे सारकें चुकीची गजाल पण ताका मायकल कित्याक नाका मांद्रे थँक्यू येस थँक्यू